दिवचल मुळगांव मये शिरगांव खण वाठारांतल्या लोकां खातीर शुक्रारा पब्लीक हियरींग दवरलां. पूण हें हियरींग म्हटल्यार भुंयपुतांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाचो प्रकार. कामगारांनी तिडक उक्तायल्या. 25-30 वर्सां काम केल्ल्यांक खंय प्रोबेशनाचेर घेतले अशे तरेचे करार करून लोकांक फटोवपाची यत्न चल्ल्यात. थळाव्यांक फटोवन खणी सुरू केल्यो जाल्यार वगी रावचे नात. मुळगांव मयेकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. कामगारांनी सांगलें, इतली वर्सां मागण्यांची फाटपुरवण केल्या उपरांतय आमकां गृहीत धरपाची यत्न चल्ल्यात. शासनाचो उपाय काडात. खणी परत सुरू करचे आदीं पिडेस्तांचो विशय शासना खातीर सोडयात, नाजाल्यार संघर्शाक तोंड दिवपाची तयारी दवरात. मुळगांव दिवचलच्या कामगारांनी गंभीर शिटकावणी दिल्या. अपॉइंटमेंट दिला तो 1 ऑक्टोबराच्यान दिला. आता म्हाका सांग, आमी आसा ऑगस्टान आनी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट 1 ऑक्टोबराचें आनी कंपनीन ते आतां सद्या कामाक वयता. म्हणजे कशा तरेचे इलिगॅलिटी आनी एक्सप्लॉयटेशन चल्लां पळय, जें उत्तम तरेचें उदाहरण. म्हाका दिसता इतलो विरोध मायनींग कंपनीक हांगा जालो आनी आतांची पब्लीक हियरींग 11 तारखेक येयला. त्या अनुशंगान म्हाका दिसलें की खंय ना खंय कॉमन कन्सेन्सस मॅनेजमेंट आनी एम्प्लॉय भितर घेतले आनी आमचो लोकल गव्हर्मेंट हितून सपोर्ट करून हे इशू रिजॉल्व जातले अशी एक अपेक्षा आसलेली. पण ज्या तरेचे इलिगॅलिटीज आनी जे हिडन स्टेप्स आसा पळय, जशे मॅनेजमेंटान सद्या चलयला, म्हाका दुख्ख दिसता सांगपाक की हांगासले लोक हे भुमिपुत्र हांगासले, हेंच्यांनी आपले हांगासले जमिनी दिल्या, धूळ खावन इतलीं वर्सां जगल्या, तांकां अशें फटो नाका 1 ऑक्टोबराचेर लेटर दिवन. दुसरी गजाल, तांकां 2 वर्सां प्रोबेशनार म्हणटात ते. कितलींशीं थोडे हांगा जर 30 वर्सां काम केल्लें आसा, 25 वर्सां काम केल्लें आसा, अशा लोकांक तुमी आतां 2 वर्सां प्रोबेशनार घेतले. मागीर तुमी सांगता तशें तांकां नाचयतले. हे खंय ना खंय कामगार कायद्याचेर, कामगार जे हक्क जो आसा तेजेर एक गदा चलोवपाचें काम चालू केलां. तेजो आमी हांगा निशेध करता. मॅनेजमेंटाक अजुनूय ऑपॉर्च्युनिटी आसा. जर तांकां दिसता की बऱ्या तरेन हांगा मायनींग ऑपरेशन चलचें, हांगा लोकांक विश्वासान घेवन चलचें, जाल्यार अजुनूय हे 2 दिसां भितर तेंच्यांनी ही जे ब्लॅक एंड व्हायट काडला पळय विदावट एनी सपोर्टींग, ते तेंच्यांनी फाटीं घेवचें आनी वीथ क्लॅरिटी येवचें. आमी म्हणटा वीथ क्लॅरिटी येयात. जर हें आयकना न्ही तुमी, आमच्या लोकल MLA आनी इवन चीफ मिनिस्टर ऑफिसाकूय पार्ट ऑफ द मिटींग करात आनी एक कन्सेन्सस अजुनूय काडात. हांगा प्रत्येकाक हांगासर कामां जाल्लेली जाय, मायनींग कंपनी जाय, कित्याक हें हांगासर गरजेची आसा. पण तुमी जर अशें फटोवन जर हांगा करतले जाल्यार ताका सांगता तुमच्या माध्यमांच्यान की ह्या प्रत्येक गोश्टीक आमचो विरोध आसतलो. पब्लीक हियरिंगा पयलीं जर हांकां आमचो सपोर्ट जाय लोकल्सांचो, जाल्यार हे लोकल इश्यूज जे आसा ते रिजॉल्व करूं जाय. हेजेर क्लॅरिटी जाय. हे काडलां पळय ते बेश्टे दोळ्यांक पाणी लावपाची कामां ही, हेका कांय अर्थ ना. तुमी 1 ऑक्टोबराच्यान जर अपॉइंटमेंट लेटर दितले, 2 वर्सां प्रोबेशनार दितले, 2 पॉयंट जे तेंचे आशिल्ले ट्रान्सफर आनी आउटसोर्सींग, ताजेर कांय क्लॅरिटी हाडचें ना जाल्यार तुमी कितें करता? तेन्ना हांगासर भायलो वर्कफोर्स हाडून जर हांगा कोण काम करता आसा जाल्यार आमची एक शिटकावणी तांकां की तेंच्यांनी हें स्टॉप करपाचें. हांगा जर ह्या मया, पिळगांव, मुळगांव, बिचोले ह्या मायनीचेर जर काम करतलो जाल्यार हांगासलो भुमिपुत्रच काम करतलो. हेजे भायलो जर हांगा कोण येयलो जाल्यार मागीर तेजी जबाबदारी कंपनीन घेवची आनी ते कामगार जो कोण येता पळय ताणें आपली स्वताची जबाबदारी घेवची. आतां पळय, आमी कंपनीक अजूनय सांगता कितें तरी पॉझिटिव्ह घेवन येयात, नाजाल्यार 11 तारखेक आतां जो कंपनीन आमकां रिट्रेंच केला इतलीं वर्सां सर्वीस करूनय, तो 11 तारखेक पब्लीक हियरिंगाक आमी हेजो निशेध करतलेच थंय आनी आमी अपोजूय करतले. कित्याक तर आमच्या पोटार मारला कंपनी. आयज 25-30 वर्सां आमी काम केल्लें आसा आनी आयज कंपनी म्हणटा परत ये आनी 2 वर्सां प्रोबेशनाचेर काम करा, मागीर विचार करतले ते फिक्स करता काय ना, ते सॅलरी कमी करता. हो हें आमकां नाका. जर कंपनीक जर कामाक घेवपाचें आसा स्थानिकांक, भुमिपुत्रांक, तर कंपनीन एक कितें तरी क्लियरिटी घेवन येवचें, युनियना कडेन डिस्कशन करचें. खणी सुरू करचे आदीं मये, मुळगांव, अडवलपालच्या शेतकारांचे पुनर्वसन करात. अखिल भारतीय किसान महासंघाच्या मये फाट्यान मागला. तोंडाक लावपा पुरते लोणचें घाल्लेवरी लुकसाण भरपायची बँडेज नाका. लुकसाण भरपाय दिले बगर खणी सुरू करपाक दिवचेच नात. पब्लीक हियरिंगा आदीं पर्यावरणीय जोखीम अहवाल दियात, ना जाल्यार मये रास्ता रोको जातलो. आयकात मयेकारांचो एल्गार. मुळगांव, शिरगांव, मया, बोड्ड्या, बिचोले आनी लामगांव अशे 6 गांवांनी हे मायनींग जावपाचें आहा. आतां लामगांव, बिचोले आनी बोड्ड्या ही म्युनिसिपालिटी एरियान पडटा. शिरगांव, मुळगांव आनी मया ही पंचायत एरियान पडटा. तुमकां 4 एरियांनी आपले मनीस धाडून तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट कितें हेजो व्हडलो जो डॉक्युमेंट व्हरोन पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन आपटला, तो समजोवपाक प्रॉब्लम कितें आहा? हितूंतल्यान दिसून येता की ह्या सरकाराक फाटल्या दारांतल्यान म्हटल्यार गुड्डिलिसांव करून हो प्रकल्प आतां फुडें व्हरपाक जाय, मायनींग चालू करपाक जाय अशें दिसून येता. तेजें आनी एक उदाहरण म्हटल्यार वेदांता फाटल्या फावटी मायनींग घोटाळो जालो म्हणून इतलो व्हडलो बोवाळ जालो. 35,000 कोटी म्हटले, मागीर
ह्या भाजप सरकारानूच सीएनचे म्हणून एक हे काडले, ग्रूप काडलो, कमिटी काडली आनी तेंच्यांनी 350 कोटीचो म्हणून आंकडो दिलो. आतां ते 350 कोटी हांकां रिकवर करपाक जमना आनी तितूंतलो सगळ्यात जास्त आउटस्टँडींग उरला तो वेदांता कडल्यान उरला. जर तुमी वेदांता कडल्यान रिकवर करूंक जायना जाल्यार पयली गोश्ट म्हटल्यार तुमी तांकां ऑक्शनिंगाक पार्टिसिपेट करपाकूच कित्याक दिल्यात. आतां तो पयसो रिकवर करच्या पयलीं तुमी तांकां आनी एक मायन काडून दिता 478 हेक्टर्सान. बेगिनान बेगीन हे जे जनसुनावणी जाता तेज्या पयलीं आमच्या ह्या प्रश्नाचेर तेंच्यांनी आमकां जाप दिवची आनी मागीरूच ह्यो जनसुनावणी घेवच्यो. नाजाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें आनी जे मायनींग थंयसर जावपाक सुरवात जाता ताका आमकां विरोध करचो पडटलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी.